ग्रामसभा जाल्या दावोळी दिगारपाली पंचायत आनीक आमगेले मेन इशू आसले 39A ऑलरेडी आम गेल्ले पयलें आनी दुसरें 39A कोण मागला वय तो रिजनल प्लॅनाचे ग्रावंड आहा कळ्ळें का सो हे आतां 39A आमगे जमीन मागताय आतां ती लायन आख्खी कुमदादीची ती कोणा नांवार पयलें आसलें तें सगळें डिटेल मुको आहा पूण हो इतलें सांगपाक गेलें जाल्यार टायमूय ना न्हू तेका लागून इन शॉर्ट तुमकां हांव सांगता हें जे पंचायत कोता न्हू सगळें मरे करप्ट पंच कळ्ळें का आज हांव सरप्रायज जालो फर्स्ट टायम पंचायत राज एक मुकोडे असो बूक आहा म्हाका सरपंच म्हणटा तुवें दोनूच हें घालपाचें प्रोपोजल अरे हें पंचायत राज एक्टान आहा हें सांगचें तेणें हुंचकायदे प्रमाण केलें तें हांवें दोनी प्रोपोजल घालपा म्हणटा मायकाचेर ते सांगताय 3 दीस मायक पयलीं भोंवता तेजेर सांगता तुमगे कसली गांवान अर्ज आहा जाल्यार ती घालपा जाय मांडपा जाय तेजेर डिस्कशन जावपा जाय पूण हिंग सरपंच संतोष नायक सांगता की हेजेर म्हाका दोनी पॉयंटांचेर उलोवपा मेळटलें पूण तेका लॉ आसता न्हू तो कितें म्हणटा पयलीं डिसिजन गेल्लें जेन्ना पयलीं डिसिजन गेलो म्हणटा तुवें दोनी पॉयंटांचेर उलोवचें म्हूण मागीर कोण गेल्लें कोण तितून मेंबरान सपोर्ट केला तेंक नांव जाय म्हाका हांव आतां लॅटर घातलो की म्हाका दोनी पॉयंटांचेर उलोवपा लायले चोय तुमी उलोवपा म्हणटाय तुमी तुमी म्हाका सगळी डिटेल दिवची म्हूण हांव घेतलो आनी हेंवूय मागता तेंका हांव मिनट्स आनी दुसरें म्हळ्यार मरे NDZ घालचोय NDZ मरे थिंग सगळो आमगे गोंयकार लोक रावता आमगे चडशे कोंकणी आनी आमगे क्रिस्तांव रावताय थिंगा एक दोग तीग गोंयकार मुस्लीम आहाय ते हिंगाचे तुगेले एशीचे नॉर्थाचे आरे तेंगे घरां आहाय मरे तितूंक आनी मेन इम्पॉर्टंट म्हणटा तें 100 सर्वे नंबर तेका मागीर पार्ट कितें आसूं ही सगळीं गोंयकार तुमी हें म्हणटाय ते नॉन डेव्हलपमेंट झोन म्हळ्यार हाल मोडपाचें 1 म्हयन्याक टायम दिला आनी 2 सायडी गायले दिगारपाली बी गायला हिंगा गायला हेका लागून हांवें उल्हासा आपयल्लो डॅनी आपयल्लो आनी क्रूज आपयल्लो क्रूज पयलो येयलो आनी मातशें थोडो उलयलो आनी गेलो पूण हेका उलयलो ना पर्सनली उलयलो आनी गेलो तुमी ऑब्जेक्ट करून आपूण आहा म्हूण सपोर्टाक आनी आयचे एक दिसता म्हाका आज लास्ट हें न्हू आयज एसेंब्ली सो आयज हें म्हाका दिसता तुमी मातशें तुमको जरी तर आमगेलो MLA उल्हास तुयेंकारा गेलो जरी तर नंबर आहा जाल्यार हें मातशें तेका टॅग करचो आनी हो व्हिडियो तेका धाडचो की बाबा NDZचेर आनी 39Aचेर आमगेले विलेज पंचायत दावोळी दिगरपाली ज्युडिडिक्शना अंडर मातशें थिंगा उलोवचें म्हूण आनी क्लियरिटी घेवची म्हूण हे कडेन लागू जातले डिपार्टमेंटा कडेन आनी CMा कडेन नाजाल्यार हें जावपा ना हें एवरी टायम दवरले येत मरे आनी तुमी चोयत मरे कुमदादीचे कोण रावता ते सायडीन ते लेटर्स म्हणटा ते कसली लेटर्स दिला तांकां टायम दिला आनी हें दिला ते NDZ हय हेचो पेपर आहे न्हू एक 22 तारखे येयलो मरे गेल्या म्हयन्याक आनी एक येयला 29 तारखे सेम म्हयनो म्हणजे एक सोमना भितर 2 तांकां शो कॉज नोटीस तो हय म्हणजे पंचायत आम म्हणटा आमगे हेरल्ड पेपर येत रे पूण तेंचेर आतां आम पब्लीक हेचो फास्ट सफर जाताय 39A ते सायडीन थिंग ते थोडे हें केलां तें प्रॉब्लेम आम घालन दवरले दिगरपाली सर्वे नंबर 18/1 तीन गायले तुमी कितें मेजर रेजोल्युशन्स बीन घेतला ग्रामसभेक आयज हय कितें हें आनी स्पेशलूय ग्रामसभा गेलो आहाय न्हू दोनी दाळे हे आतां रेगुलर तरी पूण धाडा आमी रिमायंडर येस म्हूण आनी तेंकां आमी ड्राफ्ट कोन्न दिला की बाबा हे भाशेन जावपा जाय म्हूण हें आमकां नाका म्हूण सो गांव काबार मरे आमगे आयडेंटिटी आहा ती काबार जाता कळ्ळें का आज मायनॉरिटी जाता मरे मुखार गोंयकार हिंगा एक पंचायतीन हें चोवपा जाय न्हू हाल मागीर प्रॉब्लेम मरे मुखार कळ्ळें का बेस्ट की उल्हास तुयेंकार जरी तर हो व्हिडियो जरी तर टॅग करून तूं पावलो जाल्यार हो पॉयंट घ्या कित्याक तूं थर्ड सेशना ऑलरेडी उलयल्लो की ही बेज हेजेर आहा ST दावोळी दिगरपाली आं आनी तुका सपोर्ट केल्लो बाबूश मोन्सोराटान रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हें मिनिस्टर आनी मागीर तुका रेजिनाल्डान सांगिल्लें हेजी सगळी डिटेल आपूण तुका दिवपाक शकत म्हूण आयज पासून तूं उलयला मरे 4 वर्सां पयलीं उलयल्लो उल्हासें थर्ड सेशन काडन पळया तुमी तेगेलें तुमी गेल्ले तेगे स्टेटमेंट आसतलो कोण जरी आसतलो प्रुडंट कोण आहाय ते तुमी गेलो आनी तो उल्हास तुयेंकारच तेजेर उलयला आनी तेका लागून हांव तेंका सदां लॅटर करता पूण तो येना हिंगा उल्हास कितें पयस रे उल्हास एक्चुली आमगे गांव भाव मरे यो मरे तूं पंचायती उलया मरे लोकांक सांग आनी कॉन्फिडन्सान घ्या मरे मुखार इलेक्शनां बसपा ना लोक जातलें तूं हुंचे पाटी आसूं ती म्हाका पाटी लागना आमकां तूं जाप कोता ते भाशेन राव तूं आमी मुगल्यान पयलीं आसलो ते भाशेन राव तुगे पाटी लेवल मागीर चोय जे गांवच्यान कितें इफेक्ट जाता तो विचार हे भाशेन आहा म्हूण हे आपल्याक न्हू म्हूण सांग गांवच्याक या म्हूण सांग हें जावपा जाय मरे डिसिजन MLA बेश्टो MLA म्हूण जायना न्हू नाजाल्यार इलेक्शनां कित्याक बसपा जाय उलोवपा जायना कितें हें करूंक जायना जाल्यार एंट्री मेजर इशू जे सध्या ऑलरेडी गाजता हांगा 2 मेजर इशू म्हळ्यार कितें 39Aचो
आनी दुसरें नॉन डेव्हलपमेंट झोन NDZ 39 एंडर आमचे दवलीचे आमचे तोल्याबान लेक सेटलमेंट झोनाक घातला. तो इश्यू एक्चुअली गेल्ले मिटिंगे येयल्लो पूण तो काही एक लिगल रिजनाची फाटीं उरलो तो आनी आयज तेंच्यान परत तो मेन्शन केलो. सो तांकां ते 39 पसंद ना कित्याक ऑलरेडी आमचे लेक आनी तेजेर डिपेंड्स अपॉन ऑल द सर्वायवल. कितलेशे लोक भाजी बिजी हे करतात आनी तांकां पयसान येयल्ले आसा. सो तो प्रिजर्व करपाक सांगला आमकां. दुसरो नॉन डेव्हलपमेंट झोन म्हणल्यार कितें आसा आमची दवल्ली दिगरपाल दोनूय एरियेक तो एक परत गव्हर्मेंटान आमकां धाडला. ऑफिशियली आमकां कांयच येयलें ना. एज पर द पब्लीक गेझेट म्हळ्यार आमच्या पेपरा ते तेंच्यांनी इश्यू काडले, कोणानी मेंबरांनी इश्यू काडले. विदावट एनी गव्हर्मेंट ऑफिशियल लेटर आमी घेवंक शकनात, तें बरोबर जायना. सो तेजेर तेंच्या NDZाचेर घेतलो विशय की तो NDZ आमकां नाका म्हणून. ताका NDZ नाका कारण कितें आहा ऑलरेडी लोकांची थंय घरां हे सगळे लोक वस्ती करून आसात आनी ते जर केले जायत फाल्यां ताका मेजर कितें डेव्हलपमेंट कितें तुगेलें करपाक मेळपाक ना. सो तांकां नाका. सो अकॉर्डिंग टू ग्रामसभा मेंबर्स दे आर रायट आनी आमी ग्रामसभा मेंबर आसा त्या दोनी विशयी आमी फुल्ली सपोर्ट केला. रेझोल्युशन घेतला तातूंत कितें? दोनीची रिजोल्युशन घेतलें आसा. फक्त ते तळ्या बाबतीत जें रिजोल्युशन घेतलें आसा तें कितें आसा तेंच्यांनी जें सांगलां आनी ऑलरेडी थंय आसा एज पर द पेपर ते दोनूय डिफरन्सीस आसात. सो आमकां ते दोनी सांबाळून आमकां करचें पडटलें कारण आमी कशाचें डिसिजन घेवंक शकनात पूण आमी लोकांक सपोर्टाक आमी आसतले. सो रेझोल्युशन स्पेसिफीक रेझोल्युशन दोन कितें आसा ती म्हणजे सांगता? स्पेसिफीक रिजोल्युशन NDZ आमकां नाका तेंचे आनी आमकां 39A नाका. 39A नाका आनी NDZ नाका. ही दोन. तिसरें तांगेलें रोड वायडनिंगाचें आसलें. रोड वायडनींग एक्चुअली आमकां हायकोर्टाच्यान लेटर जातलें गेल्लें एप्रील 25 आनी आयज ऑगस्ट. सो मोर देन 6 वर्स जालें. सो त्या टायमार तें मागीर हायकोर्टा म्हणटा आमकां तें अवॉयड करचेंच पडलें. आमकां तें फॉलो करचेंच पडलें. मागीर त्या टायमार मिनीन सरपंच आसलो. मिनान मागीर ते सगळे मागीर जे रस्त्या कुशीक जें आसलें सगळें आमी इन्स्पेक्शन करून तांकां प्रत्येकाक सांगलें नोटीस बी काडून आनी ते बाबा तुमी हडोवच पडटलें. एक्चुअली रोड वायडनिंगान तेणी एक पाबडा आहलें तेन्ना आमकां सांगलें 30 मिटर्स बोथ द सायड्स आनी हो इतलो लोकल वस्तीचो रोड आहा तुमी अजून थंय मेरो आसा. काही समज जर एक एम्बुलन्स किंवा बाकीचे फायर ब्रिगेडची गाडी जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जाता. सो त्या खातीर गव्हर्मेंटाचे डिसिजन आसूं शकता अशें म्हाका दिसता कारण इट इज अ नेसेसिटी कारण सब हायवे हो बिजी रोड हो सारको त्या खातीर घेतले आसा. म्हणटा रोड वायडनिंगाची जाल्यार आमकां ते लेटर प्रमाण हायकोर्टार लेटर प्रमाण ते कांय केलें पूण अजून आमकां डिमार्केशन कांयच येयलें ना. डिमार्केशन कांय येयलें म्हणजे आमी एक्युरेट ते डिमार्केट करूंक शकना एरिया दॅट बिलोंग्स टू सर्वे डिपार्टमेंट. PWD सर्वे डिपार्टमेंटान लेटर गेलो अशें म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां पूण आमचे कडेन कांय ना. आनी इलिगॅलिटीज कितें आसा ज्या जाग्यार लिगल आहा थंय इलिगॅलिटीज उरतातच आनी त्यो कितें कालचे आनी आयचे न्हू त्यो फ्रॉम पयलीं तेंपाच्यान आसात. इवन आमी तो 99 इश्यू आहाय ते थंय इलिगल घरां बिरां आसात किंवा आनी खंय आहात तेंचे ते कांय आसा तेंची गजाली आनी ते इट इज इन कोर्ट. सबजुडीस आसा तेजे आमी कांय करूंक शकना न्हू. दॅट वील गो एज पर द कोर्ट हे कितें आसता सो ते इलिगल स्ट्रक्चर्स बीन आसा म्हणटा हय सबजुडीस आसा. सबजुडीस आसा तेजेर आमी कांय करूंक शकना न्हू. एज पर द नॉर्म्स ते वयतले कितें आसता तशें. आनी ट्रॅकाक तसो स्पेसिफीक तेजें हें जालें ना. तें कितें आसता त्या पयलीं 2 मिन सबमिट त्याच प्रमाणे सगळे गेल्ले आसता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.